रजिस्ट्रेशन अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा संघटनेच्या संकुलात परवणी हांगासर जाल्लें तें अजूनय याद जाता। ताच्या उपरांत 12वी ताच्या उपरांत BMS जालो तेन्नाय जालें आनी आजूय बी म्हजो भोवमान तुमी हांगासर केलो त्या बद्दल हांव समाजाच्या संघटनेचो सदोदीत ऋणी उरतलो। हांव म्हणटलो की त्यांच्या प्रेरणेन तांच्या कृतींतल्यान आनी तांच्या कडल्यान जे गुण आमी घेवपाक जाय ते गुण फक्त म्हणजे राज्य करपाकच न्हय तर समाजातल्या इतर सगळ्यांनी आमी महाराजां कडल्यान जर थोडेशे जरी घेवपाक शकले आसत तर आमी खूब फुडें वचूंक शकतले आनी ते वचपाची गरज आज आसा। तलवारीन काम जावचें ना, पेनान जावंक शकतलें, बुद्धीन जावंक शकतलें। त्या खातीर तलवारीचे दीस फाटीं पडले। म्हाका दिसता आमी आमच्या बुद्धीच्या चातुर्याचेर खूब बरें दिसता। खूब भुरगे आमचे वेगवेगळ्या फिल्डात फुडें वयता आसतना ताचें अभिनंदन करपाक खूब बरें दिसता। एक निर्णय फाटल्या दिसांनी हांवें जो घेतलो, काही जाणांनी त्या विशयाचेर वेगवेगळे उलयलें। PG इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लास EBS तो निर्णय माननीय पंतप्रधान मोदीजी देशभरात घेतलो, देशात घेतलो। कित्याक घेतलो तर तांच्यांनी पळयलें की रिजर्व कॅटेगरींतल्यान कितलेशेच भुरगे फुडें वता बट जनरल कॅटेगरींतल्यान इररिस्पेक्टीव ऑफ म्हणजे हांव म्हणना नॉट ओन्ली द मराठा बट जनरल कॅटेगरींत आसपी जेंच्या कडेन कदाचित हांव म्हणटा की जनरल कॅटेगरींत आसा बट आर्थीक कुवत त्या पद्दतीन नासता आनी ती आर्थीक कुवती खातीर ते खंय तरी फाटल्यान पडटा। आर्थीक कुवती फाटल्यान पडल्या कारणान ते आपल्या बरोबर आशिल्ले भुरगे फुडें वता। हाजी संदी जी आसा ही कित्याक आमच्याय गोंयांत मेळची न्ही। हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं हो निर्णय जावचो म्हूण हांव प्रयत्न करतालो। ताच्या खातीर ते हांवें बिली पुश केल्लें। हांव सभापती आसतनाच हांव कंटिन्यूअस फॉलोअपूय करतालो, बिल पुश करतालो ते कॅबिनेटान वयचे आनी पास जावचे म्हणून। पण घडीच झालें ना। तो निर्णय कदाचित म्हणजे देवाच्या मनात आशिल्लें हांव मुख्यमंत्री जावचो आनी तो निर्णय जावचो म्हणून। इट इज नॉट ओन्ली द 15% जो गेटिंग एडमिशन फॉर द 15 भुरग्यांक एडमिशन मेळ्ळा पूण तो मर्यादीत नाशिल्लो। 50 सीट MBBSचे गोंयांत वाडले। ऑल टुगेदर इन इंजिनियरिंग आनी फार्मसी ह्या सगळ्या सेक्टरात हाजो फायदो हो फक्त म्हणजे त्या EBSतल्यान एडमिशन मेळ्ळें तांकांच जावना। जनरल कॅटेगरींतल्या जवळपास 1,500 ते 2,000 भुरग्यांक इंजिनियरिंग आसतलें, फार्मसी आसतलें, मेडिसिन्स आसतलें, नर्सिंग आसतलें ह्या सगळ्या भुरग्यांक गोंयांत हाजो बेनिफीट जालो हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो। काही जाणांक दिसतालें फक्त ते म्हणजे इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लास 15 भुरगे किंवा ते इंजिनियरिंग एडमिशन मेळटा तिच्याच खातीर आशिल्लो ना। ऑटोमॅटिकली ताजे सीट्स जे आशिल्ले MBBSचे 150 सीट्स हे जवळपास 200चेर गेले। म्हणजे ताजो कोटा थोडोसो सेंट्रलाच्यान येता तो गोष्ट वेगळी पण ह्या सगळ्या म्हणजे प्रोफेशनल कॉलेजीन इतक्याचेरूच उरूंक ना ते। दॅट वील बेनिफीट फॉर द जॉब ऑल्सो। इन लॉंग रन जे जॉबाचे एडवर्टायजमेंट येतले तितूनय बी इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लास हाज्या खातीर रिजर्वेशन हे आसतले। खातीर हे फावटी कदाचित म्हणजे इन फ्युचर ताजो निर्णय असोय वयतलो की कदाचित हांव जनरल कॅटेगरीन आसा हाजी सर्टिफिकेट्स दिवची पडटली। कारण इट इज द फर्स्ट टायम आशिल्ली ती कदाचित दिवची पडूंक ना। कदाचित थोड्या जाणांनी सर्टिफिकेट्स घेतल्यो बट त्या खातीर म्हाका दिसता हाज्या पयलीं अदर कास्टाच्यो सर्टिफिकेट्स तांच्या तालुका लेवलाचेर दिताले। क्षत्रिय मराठा समाजाचें कार्य तांच्या तालुका लेवलाचेर व्हरपाची गरज आसा। इन फ्युचर हांव जनरल कॅटेगरीन आसा हाजी सर्टिफिकेट सुद्दां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार मागतले आनी ती दिल्या उपरांतूच तांकां जनरल कॅटेगरीन आसा म्हणून EBS दिवचे ह्यो सर्टिफिकेटी मागपाक लागतल्यो। त्या खातीर अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजान आपल्या तालुका लेवलाचेर 12 तालुक्यांतल्यान आपलें काम हे मोठ्या पद्दतीन चालू दवरचें आनी नक्कीच